प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. सरकारचे जे कार्यकर्ते जे ऑफिसर आसा कितें सांगता की तुमी ही फायल कर ती फायल कर म्हणटा. लोक प्रत्यक्षात फायली करता पूण जेन्ना प्रत्यक्षात फायली केल्यो न्ही तेंगे ज्यो फायल्स क्लियर आसता एज पर गृह आधार म्हण घराची 1.5 लाखाची फायल म्हण अशी खूब तरे फायल्यो क्लियर आसता. पूण तरी पूण तेमकां घराची जे फायलीचे पयशे आनी घराचे जे पयशे आसा आनी 1,500 फॉर्म जे आसा ते मेळना, सवलत मेळना. सबसिडी मेळटा पूण सबसिडी मेळटा म्हळ्यार भरपूर कास्तीक पडा. पणजे वचपा एक 10 पाट पणजे वयच्या पडा एक सबसिडी घेवपाक. लायक पेट्रोली सबसिडी आहा आमकां, झाडां सबसिडी आहा आमकां, मागीर आनी कितें जेल घेतो जाल्यार जला सबसिडी, गाळ घेतो जाल्यार गाळयेची नुस्त्या व्हरपाची. सो ह्यो तेंगेल्यो सगळे सिस्टम बरे आहाय. पूण आम कितें मागताय आमकोड हे धाकट्यो रांपूण नाय रांपूण्यो कांटायो बी पयलीं भाशेन आम तेतून नुस्त्या पोणा. ह्यो आमगेल्यो कर्नाटका बॉम्बेच्यो रेड कलर स्पीड बोट ते जाळ स्पीड बोट म्हणटाय ते आख्खें पुसून वताय, बारीक दुगू बिळा पुसून वताय. त्यो बोटीन आमगेले धाकटे गोंयच दोयऱ्यांतले नुस्त्या काबाक वताय. आम मेळना. आम गव्हर्मेंटाक कितले पाट मागिले हे बोट्यो बंद कर म्हणून, तेय जाल्यार केअर घेयनाय. आनी तेको केअर घेवपाक त्यो फास्ट बोट नाय आमगे कोस्टल बेल्टा कळे ना जाल्यार फिशरी डिपार्टमेंटा नाय. सो जेन्ना आतां न्यू गव्हर्मेंट मोदी जावं ना आनी कोण जावं एक तेदोळा आमकां तेमी आमगेले गोंयच गव्हर्मेंटा त्यो फास्ट बोट्यो कोणाकोळे कोस्टल बेल्टाक दिवपाच्यो एक तेसो एक 8 बोट घेवन दिच म्हूण आम मागताय. नंबर 2 जे दोयऱ्या देगेर फिशरमॅन फार्मर आनी आमगेले हे रे रेंदेर तेंकां आमगेले सीएमान कितें सांगलो आहा आपूण इलेक्शना पयले जे मनीस 1991 पयले आहाय तेंकां घर रेग्युलर कोन्न तेंकां बारीकसो धंदो करून दितो म्हूण. सो तेणे इलेक्शना पयले कोन्न दाखयल्या पुरो म्हूण आमी सगळे नुस्त्याकार भाव रेंदेर भाव शेतकार भाव मागताय. सरकाराक विनंती कोत्ता हो स्पोर्ट्स तुमी हिंगा करूंक शकना कित्याक आमी हिंगा डेली आमची नेटां ऑपरेट कोत्ता. नेटां ऑपरेट केले म्हणटकूच आमकां डिस्टर्बन्स जाता, तशेंच नुस्त्याकूच डिस्टर्बन्स जाता. आमचो टर्न पळय आयच्या दिसाक पळय आहा संडे तो आमकां एक्सटेंड करूंक मेळना. सो म्हाजी विनंती सरकारा कडेन हो स्पोर्ट्स हे प्रायेक तुमी कोण ना जावपाक खंयचे प्रायर तुमी करूंक शकता कित्याक ही बीच सोडून. कित्याक आमची नेटां हिंगा ऑपरेट करता डे बाय डे. तेका लागून हांव तुका सरकाराक सांगता कितें हिंगा तुमच्यान ती नेटां ऑपरेट करूं ना तुमी आनी खंयच्याय बिचार वसान ते गेमी तुमी स्टार्ट करा. आमी सांगना गेमीचेर आड येना. वो सरकाराक सांगता गेमी कोण नाका, स्पोर्ट्स गेमी कोण नाका. उदकाचे गेमी स्पोर्ट्स हे इम्पॉर्टंट जाण्याकल्याची वीश करपाची. बट हे दर्याक न्हू कित्याक हिंगा पुर्तुगेज टायमाचे हिंगा रांपणी चलता. हे आमी कितें करपाचें ते सरकाराक म्हाजो विचार. आनी आमकां हिंचाल्या शिवाय तुमी हिंगा तो गेमी तुमी वॉटर स्पोर्ट्सांक कितें पॅराशूट कोन्न करपाक जायना. जे कितें बारीक बारीक नुस्तेकारांक डिमांड आहा आनी ह्या नुस्तेकारांक साल्वार करपाक आनी हेका आदार करून तिंकां वयर काडपाक सरकारान एक आदार करपाक जाय. कितें आयज तुमी इलेक्शन येवपाच्या 24 तांचे कडेन इलेक्शन आमची मागणी कितें आहा आमचें कितें डिमांड आहा तें आमचें पुराय करचें म्हणून. कित्याक एक म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन अशी एक सिस्टम ना म्हणजे कितलो फंड्स येता वर्साक कितलो फंड्स फिशरमॅनाक फिशरी जे फिशरमॅन आहा तिंकां दवरता वर्साक ते यूज जावपाक जाय. जरी तर कमी पडटा तो वाडोवन घेवपाक जाय. आतां बजेट जालें आसतलें पूण बजेटान हे बारीक फिशरमॅनाचो कांय येना. हे आमचे नसता कितें सन बाराचे येयले ते पयशे घेवन खातात. अरे फिशरमॅनाक नागयतले आनी लोकांक नागोवन तुमी सरकार चलयतल्यात. पयलीं फिशरमॅनाक आनी कितें आहा ते लोकांचे पयलीं जे कोण आतां बिचार पोट भरता पळय ते रडटा तेंची पयलीं तें सोडय. तूं सांगून गेले उदीक फुकट दिताले, फुकट कशें डबल पयशे ते उदकाक लोक पादीच मेळ. आतां दर्याचें उदीक आमी चिंतलां तें आमी खुद्द फिडलर हाडून तयार करपाचे. जाल्यार तुवें आयज एक पासून कितेंच करूं फक्त मोतात थंय नाल फोड नाल घरा कडेन तुमकां हे नाल फोडून फोडून गोंयान नाल म्हारग जाले. हे आमकां फिशरमॅनाक चोवपाक गेल्यार फॉरेन फिशरमॅन म्हणटा ते बरे फिशरमॅनाचे बरे बिजनेस आनी हे गव्हर्मेंटाक जायते बेनिफीट जाता फिशरमॅनांचे.
पूण जो आयज जी आमकां डिफिकल्टी जाता न्हू ते आयज आमची डिफिकल्टी कोण पळयना. ही डिफिकल्टी अशी जाता आमचे थोडे बोट्यो देखून अश्यो बंद उरल्या बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट. वेट रिएम्बर्समेंट जे येताले ते आमचे बंद जाला आनी हे कर्नाटका महाराष्ट्रा तेंका केरळा तेंक सगळ्यांक हे वेट चालू आहा. पूण गोवाच कित्याक ना. जो नेक्स्ट गव्हर्मेंट येता सेंट्रल गव्हर्मेंट जो येता तेणी ह्या फिशरमॅनाक कशे तरी सपोर्ट करचो आनी जे आयज जी प्रॉब्लेम आमी आयज फेस करता ते आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे.